येवकार हांव शिवेंद्र तारी. सुरवेग हेडलायन्स. अपात्रता याचिकेचेर फुडली सुनावणी एप्रिलाचे 21 तारखेर. 29 एप्रिलाक न्हय जाल्यार 20 एप्रिलाक निवाडो दिवपाची सर्वोच्च न्यायालयाची सुचोवणी. पाच नगरपालिका खातीर मंगळारा 5व्या दिसा आयले 137 अर्ज. आतां मेरेन 324 अर्ज दाखल. बस्तोड्या राष्ट्रीय महामार्गाचेर जालो भिरांकूळ अपघात. स्वयं अपघातात मोठ्या नशिबान साल्वार जालो दुचाकी चालक. कळंगूट असोसिएशनाची पणजे फुटबॉलर्साचेर 3-2 गोलान जैत. म्हापशेच्या धुळेर स्टेडियमाचेर रंगली मॅच. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. अपात्रताय याचिकेचेर 21 एप्रिलाक फुडली सुनावणी जातली, पूण सर्वोच्च न्यायालयान 20 एप्रिलाक निवाडो दिवपाची सूचना केल्या. 29 एप्रिलाक निवाडो दिता अशें सभापती राजेश पाटणेकरान निमणे सुनावणे वेळार सांगिल्ले. गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीचो अध्यक्ष गिरीश चोडणकरान दाखल केल्ले याचिकेचेर सर्वोच्च न्यायालयान मंगळारा सुनावणी जाली. काँग्रेसींतल्यान भाजपात गेल्ल्या 10 आमदारां आड 2019 वर्सा अपात्रताय याचिका दाखल केल्ली. सो आयज सुप्रीम कोर्टान चीफ जस्टिसाच्या बेंचा मुखार डिस्क्वॉलिफिकेशन पिटिशन संदर्भात जे मॅटर आशिल्ले इट केम अप फॉर हियरिंग टुडे बिफोर द चीफ जस्टिस बेंच. इन द बिगिनिंग ओनली द लर्नड सॉलिसिटर जनरल सेड that the speaker has heard the matter and he will be passing the order on the disqualification petition before him on 29th of April. At which stage the court said that the bench is not acceptable with such a long date and inquired with the Solicitor General whether you can pass order within 1 week's time. To this the Solicitor General said that they could try to pass an order by 22nd of April. We pointed out to the court that it has been almost 19 months since our disqualification petition has been pending. There is a judgment of the Supreme Court which says that the outer limit to decide a disqualification petition is 3 months. That has long back expired and the speaker has not taken a decision. More so over in this matter itself, on 10th of February, the statement of the Solicitor General was recorded. The Solicitor General was appearing for the speaker, wherein it was recorded that the matter will be taken up on 26th of February for final disposal. Though the matter was finally heard on 26th of February, it was reserved for judgment, but the main order has not come. After that, what has happened is that he has been only passing order on some applications which have been filed in the matter, and in that bargain, the main matter order on the main matter is getting delayed. Therefore, we said that the court should direct them to pass it soon, the order soon. The court once again inquired with the Solicitor General whether he could pass it within 1 week's time. Thereafter, the Solicitor General said that I could pass it on 22nd. Court said that could it be done on 20th of April. So, learned Solicitor General said that he will take instructions from the speaker, and therefore the matter was kept back. Matter was again taken back taken up after some time. At which stage the Solicitor General said that he has taken instruction from the speaker, and that the order will be passed by the speaker on the disqualification petition on 20th of April. So from 29th, it has come now to 20th of April. Supreme Court says that we will keep the matter before us on 21st of April. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान श्यामचारी. बस्तोड्या राष्ट्रीय महामार्गाचेर जाल्ल्या स्वयं अपघातात दुचाकी चालक मोठ्या नशिबान साल्वार जालो. गाडी चलोवपी सांगता ते प्रमाण ताचे गाडयेक फाटल्यान कोणी तरी धपको मारलो आनी ताकाच लागून गाडयेवेलो ताबो सुटिल्ल्याचें ताचें म्हणणें. कालूच ह्या रस्त्याचें इन्स्पेक्शन जाल्लें आनी आयज हो KL 185264 गाडी केल्लाची हांगा सेल्फ एक्सिडेंट जाल्लो आसा. फाटल्यान तुमकां दिसता ताका थंय कोणी डॅश मारलो आनी उडयलो अशें ते सांगता. आतां ताका उलोवपाकूय सारकें येना तो केल्ला, पूण हांगा केल्ला तो दुसरो कोण तरी एकटो आसलेलो गोवा. सो ताणें ताका विचारलें केल्ला लँग्वेजीन
आणि ते समजून घेतले तेजे कडल्यान. तो म्हणटा आपल्याक डॅश मारलो. हे हायवे ग्रीन पार्काच्या मातसो फुडें जाल्लो आसा एक्सिडंट, सेल्फ एक्सिडंट जाल्लो. बुलेट दिसता फाटलें. ते आतां तेजे फ्रेंड्स बाकीचे आहा ते काडटात. भारतान फाटल्या 24 वरांत 96,982 नव्या कोरोना दुयेंतींची नोंद जाली, जाल्यार 446 जाणांक मरण आयलें. कोरोना केशींचो एकूण आंकडो 1.27 कोटींचेर पावलो. फाटल्या 24 वरांत 50,143 जाणांक नवी जीण फावो जाल्या. गोंयांत मंगळारा कोरोनाक लागून एकल्याक मरण आयलें. देशातल्या एकूण कोरोना दुयेंती मदीं महाराष्ट्राचे प्रमाण 58% आसा. दुसरे वटेन मरप्यांचो आंकडो विचारात घेतलो जाल्यार हातूंतय महाराष्ट्र आघाडेर आसा. कोरोनाक लागून महाराष्ट्रात मरप्यांचे प्रमाण 34% आसा. केंद्रीय भलायकी मंत्रालयान सांगलें. महाराष्ट्रातल्या RT-PCR टेस्टींचो आंकडो देंविल्ल्याचे केंद्रीय भलायकी सचिव राजेश भूषणान सांगलें. फाटल्या सप्तकात महाराष्ट्रात 60% RT-PCR टेस्ट जाल्यो खंय. महाराष्ट्र में जो केसेस आते हैं वो पूरे देश का 58% है. 58% of all active cases of the country are in Maharashtra as we talk to you today. अगर एवरेज डेली डेथ्स को देखें तो फरवरी के दूसरे सप्ताह में प्रतिदिन औसतन 32 मृत्यु कोविड से महाराष्ट्र में होती थी. ये बढ़कर अब पिछले सप्ताह 250 मृत्यु प्रतिदिन हो गई हैं. देश की कुल मृत्यु के 34% महाराष्ट्र में होते हैं. तो ये चिंता की बात है. 58% सभी केसेस का एक राज्य में होना और 34% सभी मृत्यु का एक राज्य में होना ये चिंता को बढ़ाता है. सोमारा 1 लाख केशींची नोंद जाल्ली. नव्या केशींचो आंकडो दिसान दीस वाडटना दिश्टी पडटा, पूण मरप्यांचे प्रमाण केशींचे तुळेंत उणेंच आसा. फेब्रुवारी म्हयन्यांत एका दिसात 1000 दुयेंतींक कोरोनाक लागून मरण येताले, पूण सद्याक हो आंकडो 400 आसा. The country was reporting more than 1,089 deaths on an average every day, and then they continuously declined and touched a level of less than 95 deaths a day. They have again started climbing, and presently in the last 24 hours the country reported 446 deaths. फाटल्या 7 दिसांचो आंकडो विचारात घेतलो जाल्यार भारतात अमेरिका आनी ब्राझीला परस चड कोरोना दुयेंतींची नोंद जाल्या. पूण लोकसंख्येचे बाबतींत भारतात मेळपी दुयेंतींचे प्रमाण जगाचे तुळेन उणेंच आशिल्ल्याचे केंद्रीय भलायकी सचिव राजेश भूषणान सांगलें. If we look globally in terms of either cases per million population or death per million population, India still remains the lowest. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. 5 नगरपालिकां खातीर मंगळारा 5व्या दिसा 137 अर्ज आयले. आतां मेरेन 324 अर्ज आयल्यात. मुरगांव पालिके खातीर 93, मडगांवां 79, केप्यां 62, म्हापशां 59 आनी सांगे पालिके खातीर 31 अर्ज आयल्यात. 8 एप्रील हो उमेदवारी अर्ज भरपाचो निमणो दीस. मुरगांव पालिके खातीर 38 उमेदवारी अर्ज आयल्यात. 36 उमेदवारांनी आता मेरेन अर्ज दाखल केल्यात. कंट्रोवर्सी कांय ना. इलेक्शन म्हाका दिसता खंय तरी लोकल लायनीचेर चलता. म्हाका लोकांचो सपोर्ट आहा. म्हाका इवन वास्को MLA म्हाका बॅकअप करता. म्हाका दिसता ज्या भशेन हांवें काम केलेली 5 वर्सां थंय म्हाका दिसता हें फळ मेळ्ळें आसा. तशेंच फूल म्हाका दिसता ह्या इलेक्शनाक ओवर कॉन्फिडंट ना. आमी खूब काम करपाक जाय आमकां. तरी सुद्दां म्हाका दिसता खंय तरी लास्ट टायम मार्जीन मेळ्ळी ते मार्जीन आमी डबल करूंक सोदता. मतदारांक म्हाका एकूच सांगपाचें आहा की तुमी मतदार राजा. मतदार तुमी तुमचो वोट मारतले आनी निवडून हाडटले, आनी जाका निवडून हाडटले तो 5 वर्सां हांगासर तुमची सेवा करतलो. जाल्यार अशा व्यक्तीक निवडून हाडा की खरोखर ताका एक्सपिरियन्स जाय, नॉलेज जाय, काम करपाचो अनुभव आसपाक जाय. नाजाल्यार कोण तरी तुमकां मंत्री आमदार दबाव हाडटले म्हणून बेश्टे कोणाकूय निवडून हाडूं नाका. हांवें 16 नंबरांच्यान नॉमिनेशन फायल केलां. तशेंच म्हाजे कलीग श्रद्धा महाले हेणें 21 वॉर्डांच्यान नॉमिनेशन फायल केलां. तशेंच देविता आरोलकर हेणें 19 वॉर्डांच्यान नॉमिनेशन फायल केलां. आमी BJP पॅनला थ्रू कॉन्टेस्ट करता इलेक्शन. सो आमी स्टेबल कावन्सील, एबल कावन्सील दितले ह्या फाटी आनी लोकांच्या कामां करपाक सदांच फुडें आसतले. गेल्या कित्येक वर्षान तेंचे आशा आसली की आमच्या वॉर्डान जे डेव्हलपमेंट जावपाचें आसा तांकां तितकी डेव्हलपमेंट मेळोंक ना. कित्याक
डिफरंट पार्टी काडना खातीर तेंचे मतभेदा खातीर तेंचे डेव्हलपमेंट जावंक ना म्हणून आमच्या वाड्यान निर्णय केल्लो एक 3-4 वर्सां पयलीं की आमी आमचो वाड्या वयलो कोण तरी भुरगो एक बरो शिक्षीत भुरगो तेंच्यांनी फुडें काडचो आनी तेका विजय करपाचो आनी आमच्या वॉर्डाक सेवा करपा खातीर वॉर्डाचें डेव्हलपमेंट करपा खातीर तो फुडें सरचो आनी तो करतलो म्हणून अशी तांकां आशा आसली म्हणून म्हाका आयज तेंच्यांनी साथ दिला. मडगांव पालिके खातीर 28 उमेदवारांनी 30 अर्ज दाखल केल्यात. एकूण अर्जांचो आंकडो 79 पावलो. Ward number 1, 2 candidates, 3 nominations. Ward number 2, 2 candidates, 2 nominations. Ward number 3, 2 candidates, 3 nominations. Ward number 4, 1 candidate, 1 nomination. Ward number 6, 2 candidates, 2 nominations. Ward number 7, 1 candidate, 1 nomination. Ward number 8, 2 candidates, 2 nominations. Ward number 9, 3 candidates, 3 nominations. Ward number 10, 2 candidates, 2 nominations. Ward number 11, 1 candidate, 1 nomination. Ward number 13, 2 candidates, 2 nominations. Ward number 15, 1 candidate, 1 nomination. Ward number 17, 2 candidates, 2 nomination. Ward number 20, 1 candidate, 1 nomination. Ward number 24, 3 candidates, 3 nominations. And ward number 25, 1 candidate, 1 nomination. हांव खंयच्या पार्टी लेवलाक बसलो ना, एकदम क्लियर करता. हांव इंडिपेंडंट बसलां कित्याक म्हज्या गांवच्या लोकांनी म्हाका हांव गेल्लो तेन्ना म्हज्या गांवच्या लोकांनी म्हाका सांगलां बाबा आमकां तूं जाय इंडिपेंडंट बसलेलो. सो आमच्या गांवच्या लोकांक जे डिसिजन आहा तेजेर हांव डिसिजनाचेर गेला. येयल्लो उपरांत माडेल आनी मुंगोल सगलो सिस्टम चेंज जे आमकां वर्सान वर्स 5-5 वर्सांनी फोटोन वयता. ओके सगळे गांवचे लोक जाणा हे 5-5 वर्सांनी आमकां फोटोन गेल्ले मनीस आतां पोतून देरांनी केशे भोंवता हांव नका आमच्या फातोरता. एक्चुली सगळे लोक म्हाका वॉर्ड नंबर 10 एक क्रिकेटर म्हणून वळखता. हांव गोवाक खेळटालो पयलीं. ओके आतां पयली फावट हांवें फॉर्म भरला. द रिजन इज म्हाका आमच्या वाड्यावयल्या लोकांनी फुडें काडला सेईंग दॅट वी रिक्वायर यूथ टू कम अँड यूथ टू वर्क इन अ वॉर्ड. सो दाम बाबाचो आशिर्वाद घेवन आनी म्हजे सगळे सपोर्टराची मदत घेवन फुडें सरला. केपें पालिके खातीर मंगळारा 16 उमेदवारांनी अर्ज भरले. एकूण उमेदवारी अर्जांचो आंकडो 62 पावलो. आमदाराच्या सपोर्टाचेर आनी सगळ्या लोकांच्या सपोर्टाचेर आज हांवें फॉर्म भरला तेन्ना म्हाका सगळे लोक भरघोस मतान निवडून दितलो हाजो म्हाका विश्वास आसा. लोक आमचे खूब हॅप्पी आशिल्ले आमी अनोखो दिली सो आमची बाबी अनोखो दिली. आतांय बी लोक म्हणटात की आमी इतले आमी आमचें काम करून आमी बाबी अनोखो दिली. सो आमी आतां बी आमी ट्राय करतले. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, संदीप तुयेकार आनी हिरू महाले. बेरोजगारीच्या बाबतीन गोंय तिसऱ्या सुवाते वयल्यान दुसऱ्या सुवातेर पावले. हे खातीर सरकाराच्या कामाची तोखणाय करपाक जाय अशें म्हणून गोवा फॉरवर्डान सरकाराचेर फोग काडलो. दुसऱ्या वटेन सरकारान ही गजाल मात न्हयकारल्या. 2019 वर्सा आयोजीत केल्ल्या व्हायब्रंट गोवा कार्यावळीचेरूय गोवा फॉरवर्डान प्रस्न उपरासला. सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमीच्या अहवालाचो दाखलो दीत गोवा फॉरवर्डान गोंय सरकाराचेर उतरांचे फार पेटयले. फेब्रुवारी म्हयन्यांत गोंयच्या बेरोजगाराचो दर 2.8% आशिल्लो. ते उपरांत दर एका म्हयन्याक हातूंत बदल जायत गेल्ल्याचे CMIन म्हटलां. We congratulate Chief Minister Pramod Sawant for taking the state in number 2 position from number 3 position. मुख्यमंत्र्यांनी इतले बरे तरेन काम केले की खूप प्रोजेक्ट्स हाडली. ह्या दिसांनी एडवर्टायजो काडल्या नोकऱ्यांच्यो आनी इतले बरे काम केले की गोंय मार्च म्हयन्यान 2nd पोझिशनार पावले. इंडियाज अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिक्लायन्स टू 6.5% इन मार्च आनी गोंय अनएम्प्लॉयमेंट रेशोचेर फेब्रुवारीच्या 3ऱ्या पोझिशनार आशिल्लो. हाज्या वयल्यान मार्च म्हयन्यान 2ऱ्या पोझिशनार पाविल्लो. सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमीच्या अहवालाच्या प्रक्रियेचेर सरकारान प्रश्न उपरासला. तशेंच वेळ मर्यादेचेरूय तांणी उलोवप केलां. 2019 वर्सा 2 कोटी रुपया मोडून व्हायब्रंट गोवा कार्यावळ आयोजीत करपा फाटलो उद्देश कितें असोय प्रश्न गोवा फॉरवर्डान उपरासला. ह्या व्हायब्रंट गोवा फाउंडेशनाक
सरकारान जवळजवळ 2 कोटी रुपया दिले टू ऑर्गनायज इट. मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की वायब्रंट गोवा फाउंडेशनाचे वायब्रंट गोवा जे जाल्ले 2000 हांगा 10,000 नोकऱ्यो जनरेट जातले म्हणून आणि कितलीशी कोट्यांचे प्रपोजल आम्ही साइन केले म्हणून की व्हॉट आर द बेनिफिट्स एक्युअर टू गोवा ऑन अकाउंट ऑफ होल्डिंग अ वायब्रंट गोवा फाउंडेशन. आता हांगा मजा पळयात तुम्ही पण मुख्यमंत्री कितलो फुटींग काढतात फुटींग हो तुम्ही पळयात. रिप्लाय येता वायब्रंट गोवा हॅज सर्वड एज अ नॉलेज शेअरिंग प्लॅटफॉर्म where the state has benefited from gathering key information on emerging trends in the business scenario. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीस. 16 एप्रिल ते 1 मे मेरेन 15 दीस सुधारित मोटार वाहन कायद्याविशीं जागृताय करतले, येरादारी मंत्री मॉविन गुदिनोन सांगले. सुधारित मोटार वाहन कायदो चालीक लावच्या आदी म्हयनोभर ते विशीं जागृताय करतले. सुधारित मोटार वाहन कायद्याप्रमाण दंडाची रक्कम मातशी चडच आसतली आनी ती वसूल करतले. नवीन मोटार वाहन कायदो 16 एप्रिलाच्या न्ही जाल्यार 1 मे पासून लागू जातलो अशें मंत्री मॉविन गुदिनोन सांगले. Motor Vehicle Act has been notified in Goa, by which we are going to impose stiffer fines. We are going to adopt the new Motor Vehicle Act, which was long overdue. I want to simply say here that the government is going to issue a corrigendum whereby the new Motor Vehicle Act will be implemented from 1st of May, not the 16th of April. And this intervening period from day after tomorrow, we are going to use to bring about an awareness about the implementation of the new Motor Vehicle Act, wherein all the ADTs are going to be instructed to hold programs in their respective jurisdiction, whether it is the general public, whether it is the college students, whether it is youth, to educate them on not breaking the traffic rules. And the simple narrative is going to be, you don't break the law, you don't break the traffic rule, there is no question of paying fine. You will pay fine only if you break the law and break the rules which are mandated by the new Motor Vehicle Act. सर्वोच्च न्यायालयान नेमिल्ले सुरक्षा समितीक सरकाराक तारीख दिवपाक जाय आशिल्ली, ताका लागून सुरवेक 16 एप्रिलाक हो नवीन मोटार वाहन कायदो चालीक लायता म्हणून सांगिल्ले. Why it was notified as 16th April? Because we had to give a date. There was a Supreme Court appointed safety committee wherein honorable judges of the Supreme Court and the High Court are members on this committee. When they took stock of the situation in Goa, they said Goa is doing fairly well as far as transportation is concerned, as far as things happening in the transport department. They pulled us up only for one thing, non-implementation of the new Motor Vehicle Act. नवीन कायद्याप्रमाण आखून दिल्ली दंडाची रक्कम चडच आसा. गरिबांक ही रक्कम कशीच परवडपा सारखी ना अशें म्हणून विरोधकांनी ह्या कायद्याक विरोध केलो. गोंय सरकाराच्या ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान 31 मार्चाक एक नोटिफिकेशन काढलां. ज्या नोटिफिकेशनांतल्यान तालाव दिवपाचे, फायन्स दिवपाचे वेगळे वेगळे जे अमाउंट्स आशिल्ले ते अमाउंट्स कितलेशा पटीन वाडयल्यात. म्हाका दिसता अमाउंट जर पयलीं 100 रुपया आशिल्ले ते 500 जाल्या, 500 आशिल्ले जाल्यार 2000 जाल्या, 2000 आशिल्ले जाल्यार 10, अशे वेगळे वेगळे कॅटेगरीसाचे हे रेट्स आसा ते मोठ्या प्रमाणाचेर वाडयल्यात. सरकारान अशें म्हणलां नोटिफिकेशनात की हे नोटिफिकेशन 16 एप्रिलाच्यान लागू जातले. काल परत ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरान एक स्टेटमेंट केला की हे नोटिफिकेशन 1 मेच्यान लागू जातले. असोच प्रयत्न काही महिन्या पयलीं सरकारान केल्लो की हे नोटिफिकेशन लागू करपाचें. त्या वेळाचेर लोकांची मागणी आयली की आज आमचे कडेन गोंयांत इन्फ्रास्ट्रक्चर सारकें ना. मडगांवच्यान आज जर पणजेच वतलो जाल्यार ज्या पद्दतीन लोकांक त्रास काडचे पडटा, ज्या पद्दतीन लोकांचो टायम पेड्ड्यार जाता, पयलीं म्हणजे रस्ते सारके ना, रस्त्याक फोंड पडल्या, वेगळे वेगळे कडेन रस्त्याची कंडिशन बाबत आसा आनी लायनी लागतात, लोकांक वचपाक मेळना, फास्ट पावतलो जाल्यार पावपाक मेळना. अशा परिस्थितीत आज सगळे कडेन पहिली गरज आसा ती रस्ते सारके करपाची, रस्त्यावेले सगळे फोंड पुरोवपाची.
ते करपाचे सोडून सरकार जर मोटरवाल्यांक आनी स्कुटरवाल्यांक जर तालाव दिवपाक लागले इतले मोठे अमाउंट, म्हाका दिसता लोकांक मोटरसायकल थंयच दवरून वचचें पडटलें खरा, कारण लोकां कडेन गरीब लोकां कडेन इतले पयशे आसतले काय ना हाजो सुद्दां म्हाका दुबाव आहा. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. परतून घेवया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. वजनमाप खात्यान फोंड्यां घातिल्ले धाडीत 1 लाख रुपया किमतीच्यो वस्तू जप्त केल्यो. जप्त केल्ल्या वस्तू मदीं गॅस, स्टोव आनी हेर वस्तूंचो आस्पाव आसा. ह्या वस्तूंचेर उत्पादनाची तारीख तशेंच दरय बरोवंक नाशिल्लो. Today we have raided Bajrang Bali's shop, wherein we have seized the gas cylinders and accessories. On the said packages, month and year of manufacture was not there, and on some packages MRP was not there, which is in violation of Legal Metrology Act 2009, read with Legal Metrology Package Committee Rule 2011. The said raid was led by Shubhat D'Costa, Inspector Legal Metrology Ponda, assisted by myself, Nitin Purushan, Assistant Controller Legal Metrology South Zone 1, Sri Demu Mapari, Assistant Controller Legal Metrology Central Zone. What is the cost of this? Basically, the cost will be roughly around a lakh. मंगळारा जाल्ले मॅचीन कळंगूट असोसिएशनान पणजी फुटबॉलर्साक 3-2 गोलान हारायलो. गोवा प्रो लिगांतली ही मॅच म्हापशेच्या दोळ्यार स्टेडियमाचेर रंगली. गोंयान परतून बिगर मोसमी पावस झडू येता. राज्यान 8 एप्रिला सावन पावसाचे वातावरण आसतलें. हवामान खात्यान अदमास उक्तायला. ताका लागून गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांत पावस पडूं येता अशें हवामान खात्यान म्हटलां. 8 आनी 9 एप्रिलाक पावसा खातीर अनुकूल वातावरण निर्मिती जातली अशें हवामान खातें सांगता. 8, 9 आनी 10 एप्रिलाक वादळी वाऱ्या सयत पावस हजेरी लाव येता. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. कोरोना अजून सरू ना, देखून घेवया जतनाय, दवरुया सोशल डिस्टन्स, वापरुया मास्क आनी सांबाळुया भलायकी सगळ्यांचीच. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.